पावस लागीं आयलो तरी सांखळे नगरपालिके क्षेत्रातले रस्ते अजून सारके जायना. रस्ते खणिल्लेच, अजून डांबरीकरण केल्लें दिश्टी पडना. हो STP जो प्रोजेक्ट जो जाल्लो आसा तेजी मागणी खूब वर्सांच्यान आसा. पयलो फेज जालो बाजारांत त्या एरियात आनी खुबश्या लोकांचे प्रश्न सुटले. पाणी जिरा नासलें बाजारांत आनी हांगासर सुद्दां देसाय नगराक आमची सगळ्या रहिवाशांक खूब त्रास जाताले. वर्सान वर्स तांकां सोकपीट आनी लाखांनी रुपया खर्च करचो पडटालो सोकपीट करपाक. त्या खातीर हांवें स्वता CM सरा कडेन पाठपुरावा केलो आनी हो प्रोजेक्ट बेगिना बेगीन जावचो असो केलो. फाटल्या 3 वर्सांच्यान हेजो पाठपुरावो करता. आतां 6 म्हयने जाले हें काम सुरू जालां. एका कॉन्ट्रॅक्टर दिले पण ते कॉन्ट्रॅक्टरांक सब कॉन्ट्रॅक्टरांक वेगवेगळी कामां दिल्या पूण तेंच्या मदीं कोऑर्डिनेशन ना. JCB घालून आतां हो फाटल्या फाटल्यान जो खड्डो दिसता हो फाटले 5 दीस पयलीं मारला. अजून तेचेर कोण काम करिना आनी हेका आनीक 10 दीस लागतले ते चेंबर उबे करपाक. काल सांजचे वारांव हाडून वारांव घालताले तेका आनी शिमीट इल्ले घातला पोना. पाणी मारपाक आतां एकठांय मनीस थंय ना. सो काम सामकें संत गतीन चल्लेलें आसा. कोणाचो तेचेर कंट्रोल ना. हांव प्रेस कॉन्फरन्स ही घेता इतक्याक लागून की ज्यो म्युनिसिपालिटीक आमकां विश्वासान घेयनासतना हो प्रोजेक्ट केल्लो आसा. हेजे आतां कसो प्रोजेक्ट चलतलो, कितें खंय वयतलो, कितें करतलो आमकां कांयच सांगूंक ना. हांव आतां फक्त प्रेस कॉन्फरन्स घेता की आमचे चेअरपर्सनान आपयल्ले STPचे ते कॉन्ट्रॅक्टर दिले. STPचो इंजिनियर कोण ना, तेंचे आमकां कांय प्लॅन जावंक ना. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.